लयराई देवीची जात्रा लागी पाविल्ल्यान सध्या शिरगांवा जात्रेची तयारी नेटान सुरू आसा। शेनवारा आमदार प्रेमीन शेट आणि उत्तर गोंयचे जिल्लो अधिकारी अंकित यादव हाच्या सयत शिरगांवा वचून तयारीचो आढावो घेतलो। या वेळार पुलीस अधीक्षक, उपजिल्लो अधिकारी आणि हेर वेगवेगळ्या सरकारी खात्याचे अधिकारी आणि देवस्थान समितीचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले। मजगती सध्या तळेर वचपाक बंदी घातल्या, पुणून जात्रेच्या दिसाक तळी सगळ्या खातीर उक्ती जातली। नेम मोडटल्यांक 1000 दंड भरचे पडटले। उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या जात्रेच्या जाग्यांची 6 झोनांनी विभागणी केल्या। देवळाच्या आवारात होमखंड, टळी, रस्ते आणि भौशीक सुवातींनी गर्दी नियंत्रणाचेर खर उपाय करतले। तसेच दिवचलच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यान 21 एप्रिलाक सांजेर 6 ते 22 एप्रिल सकाळी 8 मेरेन निर्बंध घातल्यात। आज गोंय सरकाराच्या वतीसून ज्यो सुदारणा करपाक जाय आसल्यो ह्यो सुदारणा युद्ध पातळीचेर कंप्लीट जाल्लेले आसा। आणि आज जशा पद्धतीचे वातावरण म्हणजे एखाद्या गोष्टीचो जो आढावो घेवन आमी स्वता जेन्ना मुख्यमंत्र्यांनी हेजो आढावो घेतलेलो आसा आणि सगळ्यो सरकारी ज्यो यंत्रणा आहा ती सगळ्या व्यवस्थित रित्या काम करीत आसा। उदाहरणार्थ जे नॉर्थ गोवा कलेक्टरान जबाबदारी घेतलेली आहा आणि त्या अनुषंगान जी जागा तळये पासून ते देवळा पर्यंत ही मोकळी जागा दवरप, थंयसर कसले स्टॉल पयल्या दिसा लावप ना, हो पयल्यान पयली हो निर्णय जाल्लो आसा। आणि त्या अनुषंगान आज पूर्ण जागा जी आसा तळये पासून ते देवळा पर्यंत ही ओपन आसतली, थंयसर कसली दुकानां सायडीक आसची ना, सोडून इमर्जन्सीची जी योजना आसतल्यो, इमर्जन्सी ऑफिसीस आसतली, फायर इमर्जन्सी, हेल्थ, पुलीस, हे सगळे थंय तिका 9 दुकानां दवरलेली आसा, ती बी सायडीक दवरलेली आसा। दुसऱ्या दिसाच्यान जे आसा तेजेर विचार चालू आसा, ज्यो दुकानां घालपाक जाय। तशेंच काही अनुचित गोष्टी घडोवंक जायना म्हणून सगळ्या जाग्यांचेर कॅमेरा बसयल्ले आसा आणि हेजे कंट्रोल ऑफिसान दवरलेले आहा, देवस्थान समिती कडेन दवरलेले आसा, सरकारी ऑफिशियल्स तेजे देखरेख करतले। आणि ह्यो गोष्टी गवर्न करपाक लागून जागोजागी पुलीस तैनात आसतले आणि ज्यो अनुसूचित ज्यो गोष्टी घडल्यो तेजेर केन्नाच तो फुडें घडच्यो ना। हेका लागून जे उपाययोजना जे केल्ली आसा तितून काही लोकांचे कंपाउंड वॉल्स जे एप्रोच सामके नॅरो जातालो रोड ते सुद्दां काडून सरकारान बऱ्यापैकी ते रुंदीकरण केल्लें आहा आणि ग्रामस्थांनी तांकां जे सहकार्य केल्लें आहा त्या बद्दल ग्रामस्थांचे हांव पयल्यान पयलीं आभार मानपाक सोदतां। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।